गोयच्या साबार वाठारांतल्या रस्त्यांची चाळण जाल्ली भरिल्ले दिश्टी पडटा। हाका लागून गोंयांत दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण लेगीत वाडत आसा। मुरगांव वाठारांतलो रस्तो तर फोंडकुलांनी भरून पडला। फोंडकुलांक लागून रातच्या वेळार कोणाचो अपघात जालो जाल्यार हाका जबाबदार कोण? 2022चे वर्स सोंपत आयलें तरी रस्ते डांबरीकरण कित्याक जायनात असो प्रश्न समाजसेवक शंकर पोळजेन केला। मुरगांव रस्त्यांचें डांबरीकरण करचें अशी मागणी तांणी हांव्यार केल्या। हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पोळजे आमच्या गोंया खातीर आयज गोंयान वयता थंयसर रस्त्यांचेर पाड पडले। अटल सोदूचो जाल्यार सत्यानाश जाल्लो आसा। आयज हे जे होणके आहा न्हू हे आमी सोंसता आनी हे जे गव्हर्मेंट आहा न्हू हे आमकां तालवा मारून मारून पयशे करता। अरे पांयां पडटा, हे होणके भरा। हे जेट पॅचर बीन हाडल्यात न्हू, कितें हे स्कॅम मरे। खंय आहा रे जेट पॅचर तुमचो? आतां हे होणके जे आहा न्हू हे मुर्मुगांवचो लोक सोंसता। अरे लोक कटी मारता, हांगासर एक्सिडंट जाता डेली। ते जेटीचेर थंयसर ते एक्सिडंट जाता। अरे म्हाका एक सांग, आतां बायलां बिला गाडये चलयतात, कितें रे तेंची मातशी ड्रायव्हिंग मातशी हें आसता, स्लो आसता हेंची। आनी जप करून ह्या होणक्यांनी बीन स्लीप जावन पडलो बिडलो, रातचे बीन दिसना न्ही होणके। कोण जबाबदार रे? अरे पांयाची प्लेट घालता जाल्यार 2 लाख रुपया जाय आतां। कोण खर्च करता मागीर ते? आमकांच भोंवतले पयशे मोडूंक जाय। तुमी फक्त तालाव मारपाक। हांव मागता तुमचे कडेन, हे रस्ते होणके आहात न्हू, आतां नोव्हेंबर जालो, डिसेंबर येयलो, कोणाक मुहूर्ताक रावल्यात, फेब्रुवारीन घालतले आनी मेन घालतले, परत पावस येयलो। गेल्या फावटी तुमी हांगा जे डांबर घातला न्हू ते पावसान घातला, जुनान घातला, आनी अजून आतां हो लेयर जायना। परत टेंडरिंग, परत टेंडर। तुमच्या बापायचो पयसो तो, बापायचो पयसो तुमच्या आमच्या जिवाचेर उठल्यात ते। कितें रे? आमी आयज डिमांड करता रस्त्याक डांबर घाला जाल्यार हांगाच न्हिदतले। कितें रे? आमी तुमचे घाणेरड्या कृत्याचो जे तुमी लोकांच्या जिवार उठले न्हू हेचो निशेध करता। डांबर घाला, कोण मरपाक रावनाका। देव बरें करूं।